नमस्कार भावा भयणांनो. तुमच्या मुखार हांव थोड्यो गोश्टी घेवन आयला की काल आमच्या चांदोरच्या गांवांत एक ग्रामसभा जाल्ली आनी ते ग्रामसभेक हांवें क्वेश्चन घातले एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पंचायत. हांवें थिंगा थोडे क्वेश्चन घातले आनी ते क्वेश्चन घायलो ते पंचायतीन म्हगेले फॉर्म लास्ट दवरले आनीक थोडे पॉयंट्स तेणी घेवनाय कित्याक तांकां खबर आहा ते पॉयंट्स जरी गेले जाल्यार ते तांकां बॅकफायर जातले म्हणून कित्याक ते रॉंग आहाय ते इशुवांचेर. सो पयलो पॉयंट हांवें गेल्लो एक पंचायती इनवॉट दिल्ली इन तेजेर ते पर्सनांगेलें नांव नासलें इनवॉट दिता आसतना फकत सिग्नेचर आहा. आतां तेश करून एक पंचायती इनवॉट दिता जाल्यार कोणाची जाल्यार कळपाक जाय न्हू कोण इनवॉट दिता तो. सो कोण इनवॉट दिता तो कांय खबर ना, बिस्तें एप्लिकेशन घेताय विदावट द नेम ऑफ द पर्सन ऑन द एप्लिकेशन. सो हें तेणें कशें न्हू अशें हांव म्हणटा मुखार आनी लोकांक त्रासांक गाश न्हू. सो दुसरो पॉयंट हांवें घायलो एक लायसन्स तरी दिता जाल्यार तुमकां कितें डॉक्युमेंट जाय पंचायतीकू कितें डॉक्युमेंट्स दिवपा जाय लायसन्स एक इश्यू करता जाल्यार कसलें कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल ऑर हावज ऑर वॉट एवर जाल्यार कितें डॉक्युमेंट दिवपा जाय. सो तें क्वेश्चन तेणें गेलें ना कित्याक तेणी लोकांक थोड्यांक गेले डॉक्युमेंट घेयलाय आनीक तेजे डॉक्युमेंट सारके नाय. सो डॉक्युमेंट सारके नाय म्हणटरीच मागीर इश्यू कोणा जाता, इश्यू थिंग ते नेबर आहाय तेंकां जाता कित्याक डॉक्युमेंट सारके नासतना हे लायसन्स इश्यू करताय. लायसन्स इश्यू केलो म्हणटरी मागीर जाता लोक कंस्ट्रक्शन करता, कंस्ट्रक्शन केलें म्हणटरी जाता सायडी कोण आहा तो त्रासां पडटा. हें तेणें कशें न्हू हे भाशेन डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करचे आनी मागीर लायसन्स इश्यू करची. तिसरो पॉयंट घायल्लो तुमगे लायसन्साचे तुमी कितें पॉयंट्स मेन्शन कोताय आनी तेजे तुमी मेन्शन केले ते कंप्लाय करना जाल्यार कितें एक्शन घेताय. सो हे लायसन्स इश्यू केले जाल्यार पंचायत नाल्यार TCP तेजे क्लॉज घाताय हो तुवें फॉलो करपा जाय, हो पॉयंट्स फॉलो करपा हो फॉलो करून जाल्यार तुमी कितें एक्शन घेताय काय हांवें तांकां विचारलें जाल्यार तेणें हो पॉयंट गेलो ना कित्याक ते लायसन्स दिता आनी मागीर ते फॉलो अप करनाय की बाबा हेणें सारकें केलां काय ना तें. ओके, सो हेणी ते लायसन्स दिता आसतना इश्यू केलें म्हणटरी मातशें फॉलो अप करचें की ते लायसन्सा उद्देशीं तेणी कंस्ट्रक्शन केलां काय ना तें चोवपा. ओके, सो मागीर आनी एक गेल्लो प्रपोजल to explain about a copy of approval from TCP against the letter. Okay, एक लायसन्स दिल्लें हिंगा कोर्टाक तें TCPन ते फर्स्ट डॉक्युमेंटाचें लायसन्स दिल्लें आनी ते TCPन एबेन्सान दवरमुडलें तेजे कंप्लेन घायलो म्हणून ते लायसन्साचेर. सो पंचायतीन ते एबेन्सान दवरूं ना तेणें तेंकां लायसन्स इश्यू केलें बेज्ड ऑन ते पार्टीन तेंकां ते पार्टीन पंचायती DDPS वयल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायती इन कोर्टां. सो डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ऑर्डर पास केली आनीक तांकां लायसन्स इश्यू केलें म्हणजे फॉलोईंग सर्टन गायडलायन्स ते TCP आपय आनी इन्स्पेक्शन करूं म्हणलें तेणें करूं ना. सो डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करूं म्हणलें ते करूं नाय. ते इश्यू कितें आहा तो सेटल करूं म्हणलो तेणें करूं ना. दे जस्ट केप ब्लायंड आनी सायलंट जस्ट TCP लेटर केलें आनी जस्ट ओगरावलें. सो मागीर ते पार्टीन दुरीक काडलें आनी एक प्रॉपर्टी लँडलॉक केली. सो लँडलॉक केलें म्हणटरी ती प्रॉपर्टी आतां वाट ना वचपा भायर वचपा तेणें खुंयच्या भायर सावन वचपाचें बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ द पंचायत द पीपल आर सफरींग. सो हे भाशेन जावपा जायना. हें पंचायत कितें आहा लोकांक सोल्युशन काडपा कितें प्रॉब्लम जाल्ल्या आनी सॉल्व करपा जाल्यार पंचायतीको जायना कित्याक पंचायत इज रॉंग इन एवरी पॉयंट मोस्ट ऑफ द पॉयंट्स. सो ते भाशेन तेणें करचें न्हू. सो कितें करता तें लोकांक बेनिफिटा करचें सगळें चॅक करून. सो आनी एक पॉयंट घायल्लो एक TCPन डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन लेटर घायल्लें पंचायतीक की एक इन्स्पेक्शन कोच म्हणून ते ऑर्डरीचेर. सो तो इन्स्पेक्शन तेणी करूं ना जाल्यार हांवें विचारलें तेंचे कडेन तुमचें इन्स्पेक्शन कित्याक करूं ना काय एक्सप्लेनेशन मागलो जाल्यार तांकां एक्सप्लेनेशन ना कित्याक तेणी इन्स्पेक्शन केलें ना. ते TCP लेटर घायलें आनी अकबर रावले. सो अकबर रावले म्हणटरी कितें जाता वॉट एवर इज हॅपनिंग कितें जाता तें जाता लोकांक त्रास जाताय. सो हें तेणें कशें न्हू हे भाशेन. आनी एक पंचायतीन जस्टीस कमिटी काटाय हें क्वेश्चन केल्लें जस्टीस कमिटी काटाय ती कित्याक लागून काटाय गामू. सो तेणी तो पॉयंट घेवं ना कित्याक तांकां खबर ना जस्टीस म्हणलो कितें तें आनी कोणाक जस्टीस दिवपा जाय तें. सो पंचायती खबर आसल्यार ते कमिटी कोर्टा आहलो न्हू. सो पंचायतीकूय खबर ना ते कमिटीकूय खबर ना जस्टीस म्हणलो कितें आनी कोणाक जस्टीस दिवपा जाय तें. रॉंग आहा तांकां जस्टीस दिताय आनी सारको आहा तांकां जस्टीस मेळना. आतां एक नॅचरल मनशाक गव्हर्मेंटान सांगलां उदो आनी लायट दिवचें म्हणून जाल्यार एक रस्तो कित्याक दिस न्हू हें म्हगे प्रश्न आहलो रिगार्डींग दीस जस्टीस कमिटी. कित्याक एक मनशाक एक रस्तो म्हणटा तो जायोच
जाल्यार जस्टीस कमिटीन ते इशू घेवपा जाय आसलेलो. ते कमिटी कित्याक काटाय आनी तेणी तो मॅटर तो पंचायतीक दिवपा जाय आसलो, तेणी तो दिवं ना. आनी एक प्रपोजल घायल्लो हांवें, एक चांदोर पंचायत 47/1 एक प्रॉपर्टी आहा. सो दॅट प्रॉपर्टी इज ओपन प्रॉपर्टी ऑफ द कुमुंदाद. सो पंचायती ती हांवें केल्ली. सो ते पंचायती डॉक्युमेंट नाय. सो ते डॉक्युमेंट नाय म्हणटरीच तेणी ओगे रावले. अरे एक पंचायती डॉक्युमेंट गायब जाता, ना जाता आनी पंचायत ओगी रावता, एश केस जाता. हेण ते पुलीस कंप्लेन करपा जाय आसली आनी तेजेर एक्शन घेवपा जाय आसलें. बाबा हो डॉक्युमेंट ना हिंगा कोण वयलो, पंचायती डॉक्युमेंट सांडटाय आनी तुमी ओगे रावताय. आनी काल ग्रामसभा डिस्कशन जालें म्हणटरी कुमुदादीन आनी ग्रामसभा लोकांक सांगिल्लें तुमी तेजी एक्शन घे, पुलीस कंप्लेन कर मू. पुलीस कंप्लेन कर आनी SIT घाल मू. हे आत एक्शन घेताय. हितू ते खूंय आहले ते डॉक्युमेंट ना तेद म्हणा. तुमकां खबर नासली ते डॉक्युमेंट ना. हेच पंचायती मनीस थिंग इलिगॅलिटीज कोताय, ताका लागून ते डॉक्युमेंट लिपूय ते आसतले. सो मातशें हें तुमी हे भाशेन कोच न्हू आनीक इलिगलिटीज चड करून दिस न्हू. एक चांदोर विलेज एक हेरिटेज विलेज हें केलें आतां CMन आनी असेंब्ली सगळ्यांक. सो ते हेरिटेज विलेज म्हूण दवरयाय. डोंट डिस्ट्रॉय द विलेज. विलेज पाड गायनाकाय आनी लोकांक त्रासांक गायनाकाय हिंगा. सो कितें कोत्ता तें बरें करयाय. लोकांक त्रासांक घालपाक नाकाय. गिव जस्टीस टू पीपल. लोकांक आदार करयाय, पावाय लोकांक. लोक कंप्लेन कोतलो आनी तुमी वचोन काम कोतले तेश कोन चिंतनाकाय. तुमी भोंवाय पंच आहाय त्या भोंवाय वाड्यांनी आनी चॅक करयाय कोणागे कितें इशू आहा, खूंय कितें इशू आहा तो. लोक येतो म्हूण रावनाकाय तुमचे बली. तेश कोन काम जायनाय. तुमी वचोन लोकां बले तुमी इन्क्वायरी करूं जायी. तूं इन्क्वायरी करयाय आनी मागीर तुमकां कळटलें बाबा गांवांत कितें प्रॉब्लम आहा तो. सगळे लोकांक प्रॉब्लम आहा. पंचायत कितें कोता, पंचायत कोत कितें. हे पंच आतां निवडून हाडटाय, ओके, आनीक सरपंच आहा, डेप्युटी आहा, वॉट एवर दे आहा. सो हे कोताय कितें आतां. तुम जायन लोकां बली वचोन तुमी लोकांचें सोल्युशन काडपा जाय. आतां हांवें हे पॉयंट्स घायलो ते सांगताय हे पॉयंट्स इज नॉट अ डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज खूंय. सो हे पॉयंट डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज न्हू जाल्यार डेव्हलपमेंट कितें हें तुमी सांगाय म्हाका आतां. हें डेव्हलपमेंट कितें. आनी बेस्ड ऑन ते पॉयंट्स तेंचे घेवन हांवें तेंचे हांव RTI घात आतां. सो आजचो ते आतां थिंग ग्रामसभा तेंचे आन्सर दिल ना. RTIचे म्हाका कितें आन्सर दिताय तें चोवपा जाय. आनी एक आहा हें पळय, आमगे हिंगा एक पंचान आमगे व्हडा पंचान इलेक्शना टायमार एक कार्ड प्रिंट आउट कोताय. तेजेर बरयताय बाबा आपूण कितें अशें कोतो तो बरयता आय प्लेज टू वर्क फॉर माय वॉर्ड विलेज टू मेक इट अ मॉडल विलेज अँड गिव टायम बाउंड सर्वीस टू द विलेजर्स. जाल्यार हेजो मिनींग कितें, एज मिनींग कितें. सो एज मिनींग खबर आहा तेका आपूण बाबा कितें सर्वीस तो. आमगे घराक इलेक्शना टायमार येयले तेदोना आपूण हें काम कोत म्हणटालो. हांगे एक काम आहलें वाटी लागून. सो तें आपूण कोत म्हणटालो आनीक आतां सांगोता आठ उलट्या उलयता. सो एक डेव्हलपमेंट म्हणटाय. वयले आमच्यो मिस्टेक काडटा. पंचायत रॉंग आहा तो घडये आतां आसतलो. हेजे पयलीं पड पंचायत आहलोली तेंगे मिस्टेक सगल्यो ते रॉंग आहाय. आनी हो पंच आतां आमची मिस्टेक काडटा. हेंच जायना. वॉट तूं कितें उलयता न्हू तें तुवें फुलफील करपा जाय. जायना जाल्यार उलोवप न्हू. ओगो राव. प्रॉमीस कोनाका लोकांक. आनी हें बरयलें तेजेर गिव टायम बाउंड सर्वीस टू द विलेजर्स. आनी एक दीस तूं म्हाका सांगतालो की तुमकां कितें प्रॉब्लम आहले आपल्या फोन बंद आहल्यार तुमी खंय आपल्या घराक येवपाचें. तुगे घराक आमी कितें येवपा रे. हिंगा मिनिस्टरान युरी आलेमो मातशें हेंचेर नदर दोची हे बाबा हे कितें डेव्हलपमेंट कोताय ते लोकां पासत कितें कोताय ते. थँक्यू. मेलबर्न फ्रॉम चांदोर.